मेणकुऱ्या वयलो वाडो म्हणटा थंय मरण आयल्या उपरांत स्मशानभुयेचो विशय उपरासता। थंय आयज एकलो 52 वर्साचो जाणटो सोंपलो। उपरांत तेका निमण्या संस्कारा खातीर स्मशानभुयेंत व्हेलो तेन्ना थंय जमनीच्या वादाक लागून कांय जाणांनी आडमेळ हाडली। उपरांत तेका थंयच्या एकल्या फामिलींतल्यान आपल्या सुवातीन निमण्या संस्काराक जागो दिलो। मेणकुऱ्या स्मशानभुयेचो विशय खंय फाटलीं 20 वर्सां कोर्टात आसा। ताचेर आजुनूय उपाय येना। सरकारान सार्वजनीक स्मशानभूंय गावात बांदून दिवची म्हूण थळावे मागतात। स्मशानभूमीक लागून खुबशे झगडटा आहेत। म्हाका दिसता म्हाजे हेणी तरी 20 वर्सां जाली आयज। 4 सरपंच जावन गेले, 3 आमदार जाले आमच्या गांवांसून। म्हणजे पयलीं राजेश आसलो, मागीर नरेश जालो, तेच्या मागीर आतां डॉक्टर शेट्टी आहा। आनी जो आतां म्हाका दिसता एडवोकेट अनुलेकर तुमकां सगळें सांगलां आसतलें की आयज जो प्रसंग घडला पळय तेचेर हांव चड उलयना, पूण आयज म्हाका खुबशे दुख्ख भोगता की हो इन्सिडंट जावचो न्हू। कित्याक आयज आमी हांगाचे महाजन, म्हाज्या सारको आमी महाजन आहा, तांकां जागा आहा हांगा, पूण बाकीचे इतर लोक जे गांवांत स्थायीक आहा पळय त्या तांकां जागा ना। म्हणून एक आमकां खंय पूण वायट दिसता। आमी हें करूंक शकता, पूण ते बाबडे खंय हें करतले। सो आतां सुद्दां हो प्रसंग जेन्ना येयलो तेन्ना आमचेच एक महाजनान फुडाकार घेवन तेंचे नातेवाईक तेणें आपले हितून घाल म्हटलो। माझी माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांकां कळकळीची विनंती आहा की त्यांनी खंय तरी अशे प्रत्येक गांवांत जमीन एक्वायर करून स्मशानभूमी जी मनशाची नितांत गरज आहा ती पूर्ण करची। स्मशानभूमीचो प्रश्न न्यायप्रविश्ट आसा। बिचोलीच्या कोर्टान मॅटर जाली, मागीर डिस्ट्रिक्ट कोर्टान जाली, आतां आमी आनी वयर गेल्यात। दरम्यान गांवांत सार्वजनीक स्मशानभूमीची कमतरता आशिल्ल्या कारणान खुबसो प्रश्न निर्माण जाला। आनी अशी जर सार्वजनीक स्मशानभूमी प्रत्येक गांवांत आसत जाल्यार प्रश्न सुटावे जावंक शकता। प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी।